म्हजें नांव देविदास पणजेकर, हांव खोर्जेचो। आमी पळयता हो कालवेचो पूल जेन्ना हांगा एक इन्सिडंट जालो की भुरगीं हें जालीं, बस उदकान गेली, तेन्ना लोकांनी डिमांड केलो पर्रीकरा कडेन। तेन्ना पर्रीकर सीएम आसलो आनी पर्रीकरान प्रायोरिटीचेर घेवन हो पूल बांदलो। तेन्ना पूल बांदलो, हेजें फर्स्ट टायम टेंडर जालें पेंटिंगाचें आनी हेजो टेंडर जाल्लो 22 नोव्हेंबर 2023 आनी हेजो वर्क ऑर्डर सोंपताली 4 एप्रील 2024 वर्क ऑर्डर सोंपा। जेन्ना हांवें हेजे रिगार्डींग पळयलें की पुलाक पेंट जायना, तेन्ना हांवें एक RTI घालून रिगार्डींग हेजें इन्फॉर्मेशन हाडलें। जाल्यार म्हाका इन्फॉर्मेशनान गावलें की हेजो पेमेंट जो आसा तो फूल पेमेंट जालो। टेंडर जाल्लो 58 लॅक्सांक आनी ताका जो पेमेंट केलो तो 69 लॅक्स पेमेंट केलो। तेन्ना हांवें थोडे क्वेश्चन केले इंजिनियराक, तेणी तें म्हाका म्हणलो पेमेंट केलो तो पार्ट पेमेंट। आतां पार्ट पेमेंट कसो कितें तो आमकांच कळना। जेन्ना टेंडर ताका गेला 58 लॅक्सांक आनी पेमेंट केला 69 लॅक्स, तरी तो सांगता पार्ट पेमेंट। तेन्ना रिगार्डींग हांवें हेजेर कंप्लेंट घातली विजिलन्सान, ऑक्टोबरान घातली 24 आनी आयज जेन्ना ते इन्स्पेक्शन नोटीस येयलो आनी आयज इन्स्पेक्शन जालें, इन्स्पेक्शनाक तांकां मेळ्ळें की हेका पेंट केल्लो ना। तेन्ना इंजिनियरान सांगलें, कोण इंजिनियर येयलो तेणी सांगलें की आजून काम चालू आसा म्हणून। वर्क ऑर्डर सोंपली 2024 आनी तो आजून सांगता की काम चालू आहा म्हणून। पूण तुमी पळोवंक शकता हेजें काम कांयच जाल्लें ना, पेमेंट रिलीज जाला आनी ही असली नाका आसली कर्मां जाता। जेन्ना आमी हें दाखयता तेन्ना हांव म्हणटा सीएमा कडेन मागता की हेजेर बेगीन एक्शन जावंक जाय, नाल्यार कंप्लेनींच्यो राशी पडटल्यो। जश्यो म्हाज्या घरा पडल्या डॉक्युमेंटाच्यो राशी, तश्यो ह्यो कंप्लेनींच्यो राशींचेर पडटल्यो। हे आतां टेंडर केन्ना पास जाल्लो म्हटलो? टेंडर जाल्लो हितून 22 नोव्हेंबर 2023 22 हो टेंडर जाल्लो आनी आतां टेंडर सोंपलो 2 वर्सां उपरांत। हय, टेंडर सोंपलो एप्रिलाचे 4 एप्रील 2024 टेंडर सोंपता। 24 सोंपलो, आतां सध्या 25 चालू आहा। हय, आनी पेंटिंग कित पर्यंत जाल्ली आहा? कितें पेंटिंग तुमी हांवें व्हिडिओचेर तुमी पळोवंक शकता, पेंटिंग हें जाल्लें ना जाल्ल्या हितूनच जमा आहा। पोना जाल्यार अजिबात मरूंक ना। मेन कितें आसता ना, पुलाक 75% लोखंड जें आसता तें पोना आसता आनी ज्या फावंडेशन तेजें घट ना तें फुडें घट जावंक शकना। पोना जाल्यार खंयच पेंट मारलेलो ना। हो टेंडर जो काडलेलो हो फूल कालवी ब्रिज वयल्यान आनी सकयल्यान पेंटिंग, तेजेर तशें तेजेर अशें पार्ट पेंटिंग अशें मेन्शन केल्लें ना। तशें आसता पार्ट पेंटिंग आसूं शकता, पूण तो म्हणटा जाल्यार पूण हेजेर टेंडराचेर पेंटिंगाचें आहा आनी तेजेर अशें ना की फूल पेंटिंग आहा तेजेर। ओके, आयज आनी तेजेर बरयल्लें आहा अर्जंट रिपेयर बीन म्हणून बरयल्लें। ओके, अर्जंट रिपेयर आनी पेंटिंग काडला पळय तो रिपेयर आनी पेंटिंग दोनूय। रिपेयर आनी पेंटिंग आनी ताका तो पेंट जो आसलो न्हू स्पेसिफीक मेन्शन केला। सो पेंट मारल्या उपरांत ताका कलम येवप ना, मॉइश्चर जावप ना, तसलो पेंट हेका। आनी इश्यू आसता हेका न्हू, जेन्ना 58 लॅक्सा वयर टेंडर जाता गव्हर्मेंट कसलो, ताका एक एजन्सी अपॉयंट केल्ली आहा हेजी क्वॉलिटी चॅक करपाक। तेंचे कडेन तेजी रिपोर्टूय नासतना तेंच्यांनी पेमेंट केलो ताका। पेमेंट केन्ना जालो? पेमेंट म्हाजे कडेन पेमेंट स्लिपां RTI हाडलेली हांवें। पेमेंट ताका जालो, तेंची डेटी ते मारता ते स्टॅम्प बीन बरो। पेमेंट जालो 10 एप्रील 2024 पेमेंट जालो। 10 एप्रील 2024 म्हणजे पेमेंट जाल्लो आहा फूल? पेमेंट जालो, पेमेंट तुमी पळोवंक शकता 69 लॅक्स पेमेंट जाला हेका। 69 लॅक्स पेमेंट जाला ऑलरेडी। ओके, आनी आयज इन्स्पेक्शन खंयच्या डिपार्टमेंटा तरफून? इन्स्पेक्शनाची आमची अर्चना मॅडम दी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ विजिलन्स ती येयल्ली आनी तिची टीम आसली। इन्स्पेक्शन केला तेंच्यांनी आनी फुडली इन्क्वायरी स्ट्रिक्ट जातली आनी एक्शनूय जातली म्हणून इन्शुरन्स दिला तेणी। ओके, जेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटी जी विजिलन्साची येयली इन्स्पेक्शन करताले तेन्ना तुमी विचारलें तांकां न्हू? हय, क्वेश्चन केल्ले, हांवेंय विचारलें बाबा तेजो पेमेंट सुबेज जाला तेन्ना कशें कितें। तरी तो इंजिनियर आतां आमकां तेंचें कॅल्क्युलेशन कळना, तो खंयच्या हितून शिकला तो सांगता पार्ट पेमेंट जाला म्हणून। आनी जेन्ना आमी पळयता आंकडे तेन्ना ताका 10 लाख सुबेज जाला आंकडे। जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आतां म्हाका कळना की तेंचें कॅल्क्युलेशन कशें करता ते, जावं ते खंयचे दुसरे कडेन शिकल्या मॅथमॅटिक्स जाल्यार खबर ना। आनी वयलो पेमेंट मागीर खंय पावलो काय? मागीर ते हें करता न्हू, ते पर्संटेज आसता तेंची, ते वांटून घेता। तुजें तें काम जावं ना जावं पूण पर्संटेज ही सामकी टायमार गावोंक जाय, हे तेंचो मेन हेतू आहा। आतां तुमी कितें फुडें फॉलोअप घेतले? हय, जर तर हेजे कडेन आतां विजिलन्सा कडेन तर फुडली कांय करिना, जावं प्रेशराचे हेजेर तर करिना, थोडे कडेन जाता प्रेशर येता तेन्ना मागीर आमी कोर्टाक वयपाचें आमचो नाइलाज की हांव कोर्टाक वयतलो। कोर्टाक वयतलो। इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केन्ना येतलो म्हण सांगला? इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां ते थोडे कडेन आमी RTI मागतलोच, हांव ते दिवन हांव मागतलो। येस, ए कालवी न्हू? कालवी। टोटल स्ट्रेस कितलो आहा? कांय आयडिया ना हितून ते आनी जेन्ना बरयता पळय तेन्ना क्लियर बरोवंक जाय न्हू कशें कितें काम बीन तें।
सामान्य मनशां आनी एक आसता सर जेन्ना आमी म्हणटा न्हू कसलो टेंडर जालो कायदो कितें सांगता जेन्ना कसलें काम जाता थंय तें काम सोंपासर थंय सायडीचेर बोर्ड आसूंक जाय कसलें काम आनी कितक्याक टेंडर गेला तो बोर्ड आसूंक जाय आनी कंप्लिशन जालें की थंय बोर्ड मारचो पडटा की हें काम कंप्लीट जालां तेन्ना कोणाचें ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार ते कन्सर्न कोण लोक आहा तेंच्यांनी रेज करूंक जाय पूण आमी पळयता खूब कडेन कामां जाता आनी तेजेर हें मारलेलें आसना वर्क ऑर्डर बीन मारलेली आसना लोकांची फसवणूक जाता हितून जेन्ना आमी हाडटा तेन्ना आमकां कळटा हें सगळो गोलमाल जाल्लो सगळें आतां चडशें आमी पळयता की गोंयांत चडशे गोलमालूच जाता लास्टाक हेजेर म्हाका दिसता एकाच सोल्युशन म्हणटा तें नेपाली एक्ट म्हणून एक एक्ट येयला तसलें तर एक्ट जायत जाल्यार बेगीन जातालें तें तर विधानसभेन पास जायत नेपाली एक्ट म्हणून जाल्यार फास्ट तितून एक्शन अशी आहा की लोक एक्शन घेता जे जनता आहे गव्हर्मेंट कोणाचो आसता बाय द पीपल ऑफ द पीपल अँड फॉर द पीपल तेन्ना मागीर ते नेपाली एक्टान कितें आहा की मागीर लोक आपल्या हातीन घेता आनी आपणाक जाय तसो न्याय बेगीन तितून जाता एक्शन फास्ट एक्शन जाता सीएमाक कितें सांगूंक सोदता हांव सीएमा कडेन इतकेंच मागता की जेन्ना ह्यो अश्यो कंप्लेनी येता ज्यो विजिलन्सान फायली आहा जाता तितके तांकां ऑर्डर दिवची की जाता तितके एक्शन बेगीन कंप्लीट करपाचें एरिया कोणा पडटा ही जी आमकां आतां आमी पळय जे आसा हांव खोर्जुयेचो ही एरिया आमचो MLA बाब कालूच आलवारी तो एक जावन असो बरो एक नामनीचो हायकोर्ट एडवोकेट तेंच्यांनी म्हाका दिसता हितून कितें तरी लक्ष घालपाचें आनी फुडें व्हरपाचें आनी म्हाका दिसता की हांव ना गेलो जाल्यार तो तरी हायकोर्टाक वयतलो हें घेवन अशें म्हाका दिसता तेका आमचे जनतेचें जर खरेंच कितें आहा हिताचें जाल्यार तो वयतलो